अटल सेतूचेर जे खड्डे पडटाले ताका उपाय म्हणून मास्टीक लेयर घालून तेजेर वयर डांबरीकरण करप हे काम चालू केल्लें। ते वयर सरपा अटल सेतू वयर सरपाचे जे आर्म जातले तेजे वयलें काम कंप्लीट जालें। मेन ब्रीज आहा पळय न्हू तेजे वयलें काम ते घेवपाचें आनी त्या खातीर मशिनरी हालोवपाक आनी ते बरे तरेन लेवलिंग करपाक पुराय ब्रीज बंद करचो पडटलो। तशी ऑर्डरू जिल्लो अधिकाऱ्यान काडल्या की 17 मार्च ते 27 मार्च मेरेन हो पुराय अटल सेतू येरादारी खातीर बंद दवरपाचो। तशी जरी ऑर्डर आसली तरी ते फ्लेक्झिबल आसतले। जेन्ना जेन्ना चान्स पडटलो तेन्ना तेन्ना येरादारीक सुरवात करतले। जेन्ना एमर्जन्सी आसतली तेन्ना हांगचो ब्रीज ओपन करतले एमर्जन्सी टायमाक। जेन्ना सामकी गरज आसतली कंप्लीट ब्रीज बंद करपाक तेन्नाच तो बंद करून ते काम चालू दवरतले। पण फुडल्या 10 दिसां भितर हें काम करपाक सांगलां। अटल सेतू येरादारीक ओपन जावन सुमार 4 वर्सां जालीं, पण हो पूल कंप्लीट पुलाचें काम कंप्लीट जावनासलें कारण तेजो जो पणजेन देंवपी आर्म आहा जो तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता तो ओपन करूं नासलो। आतां जेन्ना कलेक्टरान ऑर्डर काडल्या वयलें जेन्ना डांबरीकरणाचें काम चालू आहा तेन्ना ब्रीज बंद दवरचो पडटलो। त्या टायमार तेंच्यांनी हो आर्म रेडी केला आनी त्या फोंड्या मडगांव वटेच्यान जे ट्राफीक येतले ताका हांगासर पणजेन देंवपाक मेळटलें। फुडें पणजे वटेन वचपाक वा म्हापशे वटेन वचपाक तांकां हांगासरल्यान अरेंजमेंट जातलो। तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता मास्टीक लेयर जे घालतले म्हणटाले ते लेयर घालप चालू आहा। तेजे वयल्यान मागीर दामर येतले बिटुमीन येतलें आनी काम कंप्लीट जातलें। आतां हो जेन्ना ब्रीज बंद आसतलो म्हणटा मदीं मदीं चालू करतले म्हणटा मदीं कंप्लीट बंद आसतलो त्या टायमार आमकां इन्फॉर्मेशन जी मेळ्ळा हितून तुम्ही पळोवपाक शकता फोंडेच्यान सगळ्यान पयलीं तेच्यांनी फोंडेच्यान जो वयर चडपाचो आर्म आसलो तो बंद केल्लो तो ते चालू करता ओपन करता आनी पर्वरेच्यान पणजे वटेन जी लेन येताली ती बंद आसतली। इतले मजगती तेंचे ते वटेचे मेर्शे वटेच्यान वयर चडटालो तेजें काम जायत येयलां आनी थंयच्यान ज्यो गाडयो चडटल्यो ते ट्राफीक जाम सकयल पणजे बस स्टँडा वटेन ते 2 ब्रिजांचेर जावचे न्हू म्हणून ते हेजे बस स्टँडाच्या सर्कला कडेन जे ट्राफीक जाम जावचे न्हू म्हणून तेंच्यांनी तो पणजे जो देंवता तो आर्म तो चालू करपाचो डिसिजन घेतला। आनी सो फोंडे वटेच्यान मडगांव वटेच्यान गाडयो ज्यो वयर चडटल्यो त्यो थोड्यो तांकां देंवपाक मेळटलें पणजे वटेन पणजेच्यान मागीर ते 2 ब्रिजां वयल्यान तांकां वचपाक मेळटलें। 27 तारखेच्यान एसेंब्ली स्टार्ट जाता। कलेक्टराच्या ऑर्डरीन अशें एसेंब्ली स्टार्ट जाल्या कारणान VVIP जे ट्रॅव्हल करतले तांकां प्रॉब्लेम जावं जायना आनी हो ब्रीज येरादारीक तो पर्यंत ओपन करपाक जाय तशें तांकां काम कंप्लीट करपाक सांगलां। व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस वांगडा लोकेश शिलकार प्रुडंटा खातीर।